सो आमी चिंतूं जाय लोकांचे ह्युमन इश्यूज आहात ते कायदो एक आनी ह्युमॅनिटीज अदर आमकां दुखता केन्ना आमचे गोंयकाराचें कितें जाता तेन्ना आनी मोडून गेले जाल्यार दुखता कित्याक लोक कितें करतलो आनी आमी जाणात की कायद्यांनी सगळे परमिशन घेवपाक घुडोवन वर्सां लागतात परमिशन घेवपाक तेन्ना घर बांदलो तेन्ना कोण वयतालो पंचायतीन आनी परमिशन लोक बांदतालो आनी लोक आशिल्लो CRZ रूल सगळे उपरांत आयले तेन्ना तांकां इफेक्ट जालो ते आमी आतां रिकन्सिडर करूंक जाय कित्याक एक पाटी तूं कायदो लायक इवन रिजनल प्लॅन हांव म्हणटा रिजनल प्लॅन 2011 आयलो रिजनल प्लॅन इट इज अप टू 2021 पूण तो आयलो तेन्ना तुवें पळयला 10 मिटरा रस्तो 25 मिटरा रस्तो म्हूण ते उपरांत येयला तुगे घर पयलें आशिल्लें तुगे उंदो दुनीक पयर आशिल्लें सो आतां डिमॉलिश करपाचें हें ऑटोमॅटीक न्ही तें अशें करून आमी चिंतूंक जाय लोकां पासत आनी सरकार कित्याक सरकार लोकां पासत आमी म्हणटाय गव्हर्मेंट इज ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल लोकां पासत ना जाल्यार आनी फकत थोडे बिल्डर लॉबीचे पासत थोडे ग्रेस लोकां पासत देन दीस इज नॉट गव्हर्मेंट फॉर द पीपल सो आमी हिशोब काडटले आय वील एग्जामीन दीस हाव दीस कॅन बी फिटेड कायद्याने बसता ऑर कायदो कितें अमेंड करूं जाता लोकांक रिलीफ दिवपाक जेन्युइन केसीस हांव म्हणटा हांव म्हणना सगळे इन्क्रोचर आनी सगळ्यांक रायट दिवपाचे बट जेन्युइन केसीस आमचे मूळ गोंयकार आहात तांकां आदार दिवपा जाय ऑल तो टायम कित्याक नाल्यार सगळे आमचे गोंय काबार जातले आमगे गोंयकारूय काबार जातले आनी गोंय सोडून लोक वयतले येस थँक्यू हे सरकार सदांच बहुजन समाजा बद्दल उलयता तांचो प्रदेशाध्यक्ष तोय बहुजन समाजा बद्दल उलयता पण आज जेन्ना ही परिस्थिती निर्माण जाल्या जेन्ना आज लोकल बहुजन समाजांतल्या लोकांची घरां भर पावसान मोडटा तांची परिस्थिती पयल्यार दोळ्यान दुकां येवपाची तांगेर ल्हान हँडिकॅप्ड भुरगो आसा स्पेशल चायल्ड आसा अशे परिस्थितीर म्हाका दिसता आज कायदेशीर बाजू जी जालीत कायद्यान निमाण्या सगळ्यांक कायद्यान आनी संविधानानूच वचचें पडटा पण सरकारान एक ह्युमॅनिटेरियन एप्रोच करपाक जाय एक मानसीक दृश्टिकोन घेवपाक जाय आनी हाजेर तोडगो घालपाचो प्रयत्न करूंक जाय ना जाल्यार ते बहुजन समाजाचे आमी रक्षणकर्ते म्हणून जे मिरयता BJPचे लिडरशीप आनी सरकार ते तांच्यांनी बंद करपाची पाळी तांचेर म्हाका दिसता गोंयचो बहुजन समाजूच शेवटी हाडटलो आज आमी हांगा मुद्दम आयले हांगा जी डेमोलिशन जालें आनी पळोवन खरेंच दुख्ख जालें कित्याक हे नीज गोंयकार जे आसा आनी फिशरमॅन कम्युनिटी कार्बी कम्युनिटी जी हांगासली आसा मोरजेची तांचे भर पावसान सरकाराची म्हळ्यार कोर्टाची ऑर्डर आसलीच नो डावट आनी तांची घरां डेमोलिश केल्या पण वायट दिसता की जें सरकार दोतोर काल्दोशान सांगलेले प्रमाणे बाय द पीपल ऑफ द पीपल आनी फॉर द पीपल आसूंक जाय ते आतां बाय द बिल्डर ऑफ द बिल्डर आनी फॉर द बिल्डर्स लॉबी म्हणून काम करपाक लागले आनी सरकार हें ब्रोकर जाला खुबदां गोंयांत BJPक ब्रोकर जनता पार्टी म्हणून टॅग दिता ताजें रिजन आनी ताजें पडसाद म्हणल्यार हें जें आज कितें घडलां पळय तें कित्याक सरकार 2012 पासून गोंयांत BJPचें आसा तांची जबाबदारी आसली हे जे परिस्थिती आज निर्माण जाल्या ती कशी कंटेन करतले काय म्हणून कित्याक जर हे लोकांची घरां बेकायदेशीर आसली जाल्यार ही घरां पयलीं म्हणल्यार तांकां बांदपाक कित्याक दिली हे पंचायत सेक्रेटरी मामलेदार डेप्युटी कलेक्टर कितें करताले कित्याक हे सामान्य लोक तुमी जर हांची परिस्थिती पळोवशात हांचे कडल्यान तुमी कायद्याचें तांकां व्हडलें ज्ञान आसतलें म्हणून अपेक्षा धरूंक शकना आपले त्रास काडून कश्ट केल्ले पयशांनी ते व्हडले घरां बांदतात आनी ते घर बांदतकूच मागीर जेन्ना तांकां कळटा की घर तांचें बेकायदेशीर म्हणून डिक्लेअर जाता आनी डेमोलिशन जाता जाल्यार म्हाका दिसता तांचे कडेन काल सुद्दां एक जो प्रकार घडला कोणें जीव दिवपाचो प्रयत्न केला कित्याक आज गोंयकारांक सरकारान जीव दिवपाचे वाटेर व्हरून उबे केल्या आनी जे दिल्लीकार आनी जे भायले प्रॉपर्टी मोठ्या प्रमाणात घेता तांचे खातीर कस्टम मेड टेलर फिट कायदे केल्या 39A जावं आनी वेगवेगळे कायदे जेणे करून शेतांय कन्वर्ट करून थंय रिजॉर्ट येता लेक आनी तळी आसा तें कन्वर्ट करून रिजॉर्ट येता दोंगराचेरूय रिजॉर्ट येता जंगलांनी रिजॉर्ट येता पण सामान्य गोंयकार हरमल पासून स्पेशली ह्या मतदारसंघात मांद्रे मतदारसंघात हरमलाय आमी डेमोलिशन जाल्ली पयल्या ही कोणाची घरां ही गोंयकाराची घरां आनी आतां आमी मोरजे डेमोलिशन जाताना पयल्या जाल्यार जे सामान्य नीज गोंयकार आसा ते शेतकार आसत नुस्तेकार आसत आतां हे ट्रेडिशनल फिशरमॅन तांचे कडल्यान पयलीं जे मुणकार आसतले फॅमिली वाडलेले प्रमाणे कोणें सायडीक घरां बांदली ही परिस्थिती सगळी निर्माण जाता ती पळोवन सरकारान गोंयकाराच्या दृश्टिकोनान कायदे करूंक जाय आसले जेणे करून हांचो इंट्रस्ट प्रोटेक्ट जातलो म्हणून पण तो कांयच करनासतना
आमी आयकलेलो की CRZ एमेंडमेंटाचे स्टेप घेतले आनी मुद्दम हांव उलयतां इवन आमदारानूय हांगासलो लोकल जो BJPचे विरोधान जीत निवडून आयिल्लो ताणें सांगलेलें की आपूण सरकाराक पाठिंबो दिता की ह्यो गजाली आसा त्यो लोकांक मदत जावपाक जाय म्हणून. पण आज ताणें खरें म्हणटा जाल्यार हांगा स्टेप इन करून सरकाराचेर दबाव घालूंक जाय, कित्याक तो आज सरकाराचो भाग की हे लोकांची घरां वाटय म्हणून. कित्याक आज आमी पळयता गोंय बरी परिस्थिती निर्माण जाल्या. आमच्या मया सुद्दां आमचो मूळ घर म्हणजे मया तिखाण्या म्हणटा थंय सुद्दां हांवें पयर एक परिस्थिती पळयल्या की दोंगरार भुतानीन जमीन घेतल्या, ताजे वाटेर एक्सेस रोड कोण गुप्ता काय मिश्रा म्हणून कोणें घेतला आनी मरण जर सकाळीं जालें 5-5:30 जाल्यार 3-3:30 पर्यंत मडे जुळोवपाक मेळूंक ना. कित्याक जी ट्रेडिशनल मसण आसली ती मसुंडेन व्हरपाची वाट ब्लॉक जाल्ली, मागीर ती डेप्युटी कलेक्टराची ऑर्डर. सो आज ही गोंयान परिस्थिती सिरियस निर्माण जाल्या की गोंयकार आज गोंयान भायलो जावन पडला ह्या सरकाराच्या हातून. आनी जे भायले लोक आसा तांकां भुमिपुत्र करून घेवपाचो घाट हे सरकारान घाला. आज हे सबंद गोंयान सेम परिस्थिती आसा. हरमल आज कांय वेगळी परिस्थिती ना. गोंयभर म्हाका दिसता खंयच्याच गोंयकाराचें घर 100% लिगल आसचें ना. फाल्यां व्हडले व्हडले जे मेगा प्रोजेक्टांक गांवांनी मूळ जे गांव आसा नीज गांव आसा तातूंत जी परमिशनां दिल्या तांकां फाल्यां गोंयकाराची ह्यो बारीक बारीक घरां आनी बारीक बारीक ज्यो खोपयो आसा त्यो तांच्या दोळ्यान वतल्यो. तांकां तें व्ह्यू तांचो ब्लॉक जातलो आनी व्ह्यू तांचो डिस्टर्ब जातलो. म्हणून ते जेन्ना कोर्टान वतले तेन्ना म्हाका दिसता आनी 5-10 वर्सांनी प्रत्येक गोंयकाराचें घर मोडपाची परिस्थिती येतली. कित्याक कायदेशीर कोणाचें आसची ना जाल्यार ही परिस्थिती निर्माण जावची न्हय आनी गोंयकाराचें हित प्रोटेक्ट जावचें म्हणून एक कॉम्प्रिहेन्सीव दोतोरांनी सांगलेले प्रमाणे आमी ताचेर विचार करतले एज काँग्रेस पार्टी कितें आमकां करपाक मेळटलें तें. आनी आमचें जेन्ना सरकार येतलें जाल्यार ही परिस्थितींच्यान एटलिस्ट जिन्युइन गोंयकार कोण आसा तांकां कसो रिलीफ दिवपाचो प्रयत्न करपाक मेळटलो तें आमी पळयतले. जेका कायद्याचे ज्ञान असलेले असे आमचे MLA कालूस सर अशे सुनील कोठणकार हे हांगाली परिस्थिती जी पळोवन ह्या मोर्जी गांवांत भयाभीत लोक जाल्लो आहा. CRZचे कायद्याचेर बोट दवरून सगळ्या लोकांक एकदम भायर सरपाची परिस्थिती तेंच्यांनी करूंक ना. कारण फाल्यां तेचे जर म्हणलें जाल्यार फाल्यां आयज तेचे जर म्हणलें फाल्यां आमचेरूय येतले अशे लोक भयाभीत जाल्ले. त्या वेळाचेर काँग्रेस पक्षाचो आमचो MLA धांवन येयलो हांगा आनी म्हाका खात्री आसा जे सुनील कोठणकरान सांगलां जे कायद्याची स्टडी करून विधानसभेत आवाज उठयतलो आनी जशें परमनंट कितें ह्या गरीब लोकांक जे पुर्वपास जे लोक आसा पारंपारीक लोक आहा खरे गोंयकार आसा हांकां जे एक हक्क आपलो कितें आहा तो मेळोवन दिवपाक काँग्रेस पक्षा तर्फे प्रयत्न करतलो अशी म्हाका खात्री आसा. थँक्यू. आमच्या मदीं हांगासर आमचे आयज सर कार्लोस सर हांगा पाविल्ले आसात. तेंच्यांनी सगळे हांगासर दोनूय घरां जी हळर्णकर फॅमिली आनी मोर्चे फॅमिली हांगासर तेंच्यांनी तेंची पाहणी केली. त्यांच्या फॅमिली कडेन आयज डिस्कशन केलें. त्यांच्या कुटुंबियांची भेट घेवन तांकां धीर दिला की भिवो नाका तुमी. जे कितें तुमची केस आसा त्या केसीचे वयर आपण स्टडी करता आनी जितलो आपणाक हेल्प करपाक जाता तो आपण अवश्य तुमकां करता. कांय भिवपाची गरज ना. कित्याक आयज ती फॅमिली जी आसा जावं आनीकूय इतर फॅमिली हांगासर आसात ते सगळे भयभीत आसात आनी सद्या जी केशी आसा थोड्यांचे कितें वेनसडे आसा कोणाचे मंडे अशा कंडिशनाचेर आयज केशी तेंच्या आर्ग्युमेंट आसा जावं थोडे निर्णायक भुमिकेचेर आसा केशी तेंचे. ताका लागून सरान पयरूच म्हटलेलें की आपण मातसो थंय येता विजीट करया आनी कितें जाता तो आमच्या पक्षा मार्फत आसूं जावं. सर आमचो पयलीं एडवोकेट आसल्या कारणान तांकां कायद्याच्या बाबतींत भयंकर ज्ञान आसा म्हणून त्या ज्ञानाचो वापर करून ते जाता तितलो हेल्प करतले हे फॅमिलीक. आयज फॅमिली म्हटल्यार हे पयलीं पासून पारंपारीक घरां ही खूब पयलींची पुर्वजाची 4-4 पिढयांची घरां ही आनी त्या घरांनी आयज भुरगे वाडल्या उपरांत फॅमिली वाडल्या उपरांत खंय तरी एडिशनल खंय तरी वाडोवप जाता घर मातशें वाडटा. तसोच प्रकार हे थोडोसो जाल्लो आसा. पण आमकां खात्री आसा की सर आमचो हेचेर तांकां न्याय दितलो तोडगो काडून तांकां जाता तितलो हेल्प करतलो इतलें सांगून हांव म्हणटलो सोंपें. आमचे काँग्रेसचे लिडर कोठणकर तशेंच कालूस सर येयल्लो आसा. म्हाका दिसता की ही कारस्थानां BJP सरकारच करूंक येता असो दिसता. कारण जे BJP सरकारान वायट गोश्टी घडटा तांकांय तेंचे लोक ते सपोर्ट करता अंधभक्त कशें. हे बरोबर न्हू. कारण काय आयज पयलो आमचो MLA जो आसा तोच तांकां सपोर्ट करता म्हटल्यार म्हाका दिसता तुका दिश्टी पडना. कारण काय तेणी तांकां सपोर्ट दाखयलो आसतलो तोंडान सांगलो आसतलो पण ते सपोर्टाक येवंक ना किंवा BJPचे कोण येयना किंवा येवंकय ना. म्हणजे तेंचीच ही कारस्थानां कशी दिसून येता. लोकांक भियोनय उगी रावचें पडटा. कारण काय आपली बाकीची घरां आहा ती मोडीत काय म्हणून स्टेटमेंट काडपाकय भंय दिसता.
तर हे अंधभक्ताचे ह्या घेऊन आता BJP सरकाराचे लोकय असू दे किंवा कार्यकर्ते असू त्यांच्यानी विचार आमच्या गांवची घरां मोडटा जाल्यार तेंच्यांनी धांव घेवंक जाय आसली. म्हाका दिसता ते कोण दिसना दिसले सुद्दां येयले आसतले पण म्हाका दिसताली पण गेले आसतले कित्याक खबर ना. तर आयज ही घरां वाटयतले जर एक्चुली न्ही घरां ही न्हू रिपेरींग केली आसात सुद्दां ती ताका कायदो लागता. कायदो आसा जाल्यार तो कायद्याचो विचार करूं तेंच्या लोकांक जाले जाल्यार तेंचो विचार जाता. तेंचे केशी रोखडे सोंपता पण बाकीच्या बारीक लोकांचे केशी चालूच उरता तारीख पे तारीख म्हणटा तशी. तर ते सरकारान हेचो विचार करूंक जाय ना जाल्यार तांकां आयज कालचो जो निर्णय जाला मंत्र्याक तेव्हा ते काडूंक सोदिना शेतकार आसा म्हणून भिवन रावता तोंड दाखोवंक सोदिना पण त्या आमदाराची कसली कामां आसा काय ती खबर ना. फक्त इव्हेंट आनी तेजे कडेन कांयच ना. डेव्हलप म्हणटा तें कांयच ना जॉबाचें कांयच ना. तर आमच्या स्पेशली तो हात वयर करता आपलो सरकार ना म्हणटा पूण सरकाराक तेको हेणीच पयलो दिला. तर ह्या आमदारान कसो रावपाक जालो तेणी सांगू कारण का फाटल्या दिसांनी तो सांगा विरेश बोरकारान कसो आंदोलन केलां अशें आपुणूय करता म्हणटा पूण लोकांच्या खांदार बंदूक धरून आंदोलनां करपाक वयता ती कोण करता जाल्यार आनी जेन्ना आमच्या हेल्थाक लागून प्रॉब्लम आसा हॉस्पिटला खातीर विशय काडलो जाल्यार हेचे आयोजन आसता दुसरी 2-3 फावटी आंदोलनां केल्या पेडणेकारांनी पण 3 फावटी आंदोलन हेणी आपले कार्यक्रम स्पेशल दवरले ते आंदोलन मोडपाक लागून. तर ह्या आमदाराक फुडें कशें तेंच्यांनी दवरपाचें आनी कशी ताका शिस्त दाखोवपाची ही आतां फुडें आमचे मतदार दाखोवन दितले. तर ह्या आयच्या हाका ज्यो डिमोलिशनाक ऑर्डर काडल्या त्या आमदारान येवंक जाले त्या कार्यकर्त्याक येवंक जाले आनी तेन्ना तरी आडोवपाक जाय आसलें पण तांकां ते दिसना हे खंयच्या हितून वयता खबर ना अजून. धन्यवाद. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.